जी पहिली जी आसलेली ती तुमी पळयताली की थंयसर धाकटेशे शॉपा भितर ती चलताली आनी थंयसर खुबशी अनकम्फर्टेबल जाताले जे पेशंट येताले ते आनी थंयसर तांकां जागो आसनासलो इवन थंयसर आमचे कडेन मेडिसीन दिवपाक सुद्दां स्पेसूच नासलो धाकटी इट वॉज नॉट इवन 10 स्क्वेअर मिटर 15 स्क्वेअर 15 स्क्वेअर मिटराचे ते चलताले थंयसर. सो नाव वी हॅव शिफ्टेड in this premises and I am very thankful to our Devasthan Lakshmi Narayan committee who has given this premises for rural medical dispensary. So त्यांचे अध्यक्ष आणि त्यांची आख्खी कमिटी जी आसा आमची लक्ष्मी नारायण देवस्थानाची जी तेंच्यांनी हो आमकां एक व्हडलो स्पेस दिल्लो आसा आनी आयज ह्या व्हडल्या स्पेसा भितर आमी जे डॉक्टर्सांक लागून एक सेपरेट रूम आसा आमची मेडिसीन दिवपाक लागून ही फार्मासी जी आसा ती ह्या जाग्याचेर केल्ली आसा. ओपीडी आसा ती सायडीक केल्ली आसा आनी जो फाटलो भाग आसा तो आमी थंयसर बेड्स घालपाचे बेड्स ऑलरेडी येयल्ले आसा ते फक्त आमकां एसेंबल करून थंय घालपाचे आसा. सो बेड्स म्हळ्यार हांगा जी फेसिलिटी आसतली ती थंयच्या पेक्षा जास्त फेसिलिटी हांगा आमकां लोकांक दिवपाक मेळटली. इवन जे ब्लड टेस्ट हे वगैरे आसा डायबिटीज टेस्ट हे सगळे हांगा एवेलेबल आसतले फ्री ऑफ कॉस्ट सारकें दोतोर. तेच प्रमाणे इवन कितें एमर्जन्सी आसलेली आमकां सल लावपाक सेलायन लावपाक पडलो सुद्दां जाल्यार तेजी सुद्दां वेवस्था हांगा केल्लेली आसा. खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक कित्याक की जोरान जे तापोवन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटाली बट खंय ना खंय पावसाचेर हे पडटाली त्या खातीर ती भिजताली बी. खुबशे आमचे गव्हर्मेंट आसा जे बारीक लोकांचे जे त्रास आसा ते कळटात. जे ह्या प्रिमायसी खातीर तेणें जितलो आमकां हेल्प केलो आणि जे आमचे बारीक सरकारी कार्यालयाच्यान कितें कितें आमकां जे हेल्प जाय आसलो हे प्रिमायसी खातीर तो सगळो हेल्प केल्लो आसा. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें पयलीं जे लोक ते पावसान बी उबे रावताले आनी आमचेच लोक आमकां म्हणटाले अरे हांगासर कोणाक बसोवंक मेळना लोक पावसान भिजता आनी तशें ते चॅकअपाक येतात आनी म्हाकाय तें बरें दिसनासलें. आनी आमची मॅडम सातराडेकर डॉक्टर ती म्हाका म्हणटाली आमी प्रिमायसीस खंय तरी आमकां एक बरी आसा जाल्यार पळय म्हणून. त्यांची पहिली जी RMD आसलेली ती खूप बारीक जाग्यार आसलेली आणि सगळ्यांचो ट्रस्ट पेशंटाक जातालो कित्याक थिंगा बसपाक जागो नासलेलो सगळे पेशंट वतान उबे रावताले अशी परिस्थिती आसली. आणि आम्ही कमिटीक रिक्वेस्ट सुद्दां केलेलो आणि तेणी आमकां सांगलेलें की एक बरो जागो करून आमी तुमकां दितले. From the previous place which was a shop and people had complaints regarding they had to stand in the open. It was very congested and there was no place to sit anymore. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and the Honorable MLA of Marmugao.